नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नाईक. निमणे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत गोंया आयलो. 14 सप्तकाम अमेरिकेत उपचार घेतले उपरांत बिरेस्तारा सकाळी तो मुंबय पाविल्लो. सांजे 6 मेरेन गोंया पावलो. शुक्रारच्यान तो कामाक हात घालतलो काय दिसता. अमेरिकेत 3 महिने उपचार घेतले पर्रीकार गोंयांत परत आयलो. बिरेस्तारा सकाळी तो मुंबय पाविल्लो. उपरांत थोडा वेळ थंयच विमानतळार विसव घेतले उपरांत सांजे 6 वरांचेर ताचे एअर इंडिया विमान दाबोळे देंवले. विमानतळार कडक पुलीस सुरक्षा दवरिल्ली. ताका पळोवपाक एअरपोर्टवाले टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हेरांनी भायर गर्दी केल्ली. पुलीस महानिरीक्षक मुक्तेश चंदर स्वता ताका येवकार दिवपाक हजर आशिल्लो. मात खंयचोच मंत्री वा पक्षाचो फुडारी नाशिल्लो. ताच्या सांगातान ताचे दोगूय पूत उत्पल आनी अभिजीत तशेंच ताचे खासगी सहाय्यक आशिल्ले. विमानतळावेल्यान तो सरळ बांबोळे ताच्या घरा गेलो. सारको सुशेग मेळ्ळो जाल्यार शुक्रारा सावनूच तो कामाक सुरवात करपाक शकता. मात मंत्रिमंडळाची बसका बेगोबेग जावची ना. 3 महिने वा 14 सप्तकां म्हळ्यार 102 दीस. स्वादुपिंडाच्या खर दुयेंसाक लागून इतले दीस पर्रीकार अमेरिकेक उपचारा खातीर पयस आशिल्लो. थंयच्यानच फोनावेल्यान आनी ताणें नेमिल्ल्या 3 मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीक घेवन तो कारभार चलयतालो. थंयच्यानच 2 फावटी तो व्हिडिओ वेल्यान गोंयकारां कडेन उलयल्लो. पयलीं पक्षाच्या बूथ पावणेवेल्या कार्यकर्त्यांच्या अधिवेशनात आनी परत गोंय घटक राज्य दिसा. तेन्नाच 30 मे दिसा ताणें सांगिल्लें, हांव रोखडोच परत येतलो. ते प्रमाण तो बिरेस्तारा परत आयलो. पर्रीकाराच्या पुराय दुयेंसाचो प्रवास हो असो जालो. 14 फेब्रुवारी ताका बांबोळे मेडिकलांत घातलो. 15 फेब्रुवारी ताका बेगोबेग मुंबय लिलावती हॉस्पिटलांत हालयलो. 22 फेब्रुवारी अचानक गोंयांत येवन ताणें अर्थसंकल्प मांडलो. 23 फेब्रुवारी घरच्यान कामाक सुरवात केली. 25 फेब्रुवारी परत बांबोळे मेडिकलांत घातलो. 1 मार्च मेडिकलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. 2 मार्च परत घरांतल्यान कामाक सुरवात आनी 5 मार्च मुंबयच्यान अमेरिकेत उपचारा खातीर. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयांत गडगड आनी जोगलांनी नेटान पावस सुरू जाल्लो. पूण कांय दिसांनी पावस गायब जाला अशें दिसता आनी वातावरण गरमेच्या दिसां सारकें तापिल्लें आसता. पावसाचें चल्लां कितें तें विचारपाक गोवा 365 हवामान खात्या कडेन गेल्ले. आयकात ते कितें म्हणटात ते. थोड्याच वेळा खातीर आयिल्लो पावस 39% सुमार वतलो आनी पावस 3-4 दिसां भितर परत येतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. Initial first 3-4 days of monsoon gave heavy rainfall at Goa on 7th, 8th and 9th of June, and after that monsoon activity has been a little bit on the weaker side. For the past 2 days monsoon is weak over Goa region. That is the normal rainfall and the actual rainfall are within almost equal to each other. The initial stages we had some systems which were supporting the monsoon winds. The systems such as there was a circulation in the Bay of Bengal and there was something called an offshore trough on of Goa coast. So these two systems were actually aiding the monsoon winds and a lot of rainfall was pouring down on Goa. For the present actually there is no system existing in Bay of Bengal and this offshore trough also has got weakened and disappeared. So because of that we are finding a little decrease in the rainfall and we are finding cloudy weather and only cloud is there. Actually rainfall is much less than what we were receiving 1 week ago. This condition is expected to change after 3 to 4 days. Again our models are showing increase in rainfall activity after 3 to 4 days. So the conditions are going to get better after 3 to 4 days and Goa is going to get heavy rainfall. We have actually forecasted isolated heavy rainfall over Goa region from 4th and 5th day onwards over Goa. As on today the highest rainfall received is just 7 mm over Kanakona. That is considered to be very light rainfall. Overall if you are considering the performance of monsoon over Goa till now, we have received a rainfall of total 432 mm against a normal value of 310 mm. That is till now after 2 weeks of monsoon rainfall over Gowa has been 39% higher than the normal values. पूण नुस्तेकारांक मात पावस नासून लेगीत हवामान खात्यान शिटकायल्यात. Since this winds are westerly and they are of comparatively higher velocity than it was in May or April, we have given the cautionary warning for fishermen people that they should not venture into coasts of Kerala, Karnataka and Gujarat because these regions
coasts are having higher wind velocity. So it will be safer for them if they are not venturing into regions of Goa, Karnataka, Kerala and Gujarat coast. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. सिरूला कोमुनी दादीच्या जमनीच्या स्कॅमाची चौकशी SIT वा CBI कडेन दिवची अशें बिरेस्तारा काँग्रेस पक्षान मागला. तशेंच चौकशी सारकी जावची म्हूण येणावळ मंत्री रोहन खंवट्याक काडचो आनी निवृत्त जाल्ल्या न्यायाधीशाक उत्तर गोंय कोमुनी दादीचो प्रशासक नेमचो अशेंय तांणी मागला. पळोवया पुराय बातमी. जितली चौकशी केल्या ताचे परस चड भ्रष्टाचार सेरुला कोमुनी दादीत आसा असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो मुखेली गिरीश चोडणकरान केला. आनी कितलो भ्रष्टाचार जाला ते सरकारान सोदून काडपाक जाय अशें काँग्रेस पक्ष म्हणटा. पत्रकारांनी उक्ताडार हाडले उपरांत सेरुला कोमुनी दादीचो स्कॅम बातम्यांनी गाजिल्लो. उपरांत न्यायालयान दखल घेवन हाची चौकशी करची अशें मागिल्लें. आतां मेरेन चौकशी केल्या ताचे परस हातूंत बरोच घोळ आसा अशें काँग्रेस म्हणटा. टोटल रिकॉर्ड जो आसा तो पुराव करपाक फक्त सेरुला कोमुनी दादी करतो पूर्ण गोंयांत आनी ही कोमुनी दाद कशी सस्टेनेबल करपाक जाय तो विचार जावपाक जाय कन्स्ट्रक्टीव दृश्टी. आज कितें जालां कोमुनी दादची जागा म्हटल्यार देवाची जागा भोंवडी करपाचें भायल्यान करपाचें लुटपाचें वचपाचें अशा तरेचो सगळो वेव्हार चलत आसा. हो जो वेव्हार आसा हो तरी खंडन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता सेरुला बद्दल खास करून पयले स्टेप सरकारान घेवचें. कितली जागा आसा ती आज वचची पडटली, मॅप तयार करचो पडटलो आनी कसल्या वापराक ही जागा आमी घालूं शकता आनी कशें सस्टेनेबल करूं शकता हेचो विचार जावपाक. A lot of open spaces have been given to XYZ. This which is totally wrong. It's even Supreme Court has spoken against it. You can't touch an open space once thing has been demarcated. So it has to remain there for other activities. Then if you take the service road in Porvorim, which is there, that's a very, very big scam. I think according to me it's worth at least 5 crores, that scam. The service road running parallel to the highway. There it is on one forged NOC by one Baptist that is given to the government. So government also has taken that land and invested so much money for a service road, but not a rupee has come to Serula Komuny Dadi. So it is again a loss to the Komuny Dadi, loss to the shareholders and the Gaonkars. तुम्हाला प्रॉपर्टीचेर एक बिल घालून तेजेर एक कायदो करपाचे सगळें चाल सरकाराची आसा. नांव फकत टॅनंटाचें पूण जशें कोमुनी दादीची जमीन सगळें लुटून काबार केल्या त्याचो व्हडलो धोको. कारण ह्या सरकारान बसलेले सगळे लँड शार्क जमीन लुटपाचे सगळे ह्या सरकारान बसलेले आसात. हेजे मुखार व्हडलो धोको येवपा आसा तो हाडलो त्या गरीब जनतेच्या नांवान. ती जमीन लुटपाची तयारी ह्या सरकारान केल्ली आसा. तो धोक्याचो घटको ह्या वेळार आमी गोंयकारांक सांगून करपाक सोदतात आनी ते जर सगळे CBI जावं SIT अंडर येयले. गोवा 365 ब्युरो पणजी. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. भुरग्यांचें मुळावें शिक्षण थळावे भाशेंतूच म्हळ्यार कोंकणी आनी मराठीतूच जावपाक जाय असो आग्रो आदलो केंद्रीय मंत्री आनी काँग्रेसीचो फुडारी एदुआर्द फालेरान केला. तशेंच चर्ची चलयतात त्यो इंग्लिशींतल्यो डायसिजन शाळा थळावे भाशेंत करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. सरकारी शाळांच्या दर्ज्याचेरूय ताणें टिका केल्या. तांचो दर्जो देंवला अशें तो म्हणटा. मुळाव्या शिक्षणाचो दर्जो कसो सुदारप ताचेर सुचोवण्यो करपाक सरकारान 2006 वर्सा माधव कामताच्या खाला एक समिती घडयल्ली अशें ताणें सांगलें. ताच्या 1 वर्सा उपरांत ताणें रिपोर्ट दिल्लो आनी शाळांनी फकत एका टिचरीचेर सगळे वर्ग सोंपोवचे परस एके शाळेंत 2 तरी टिचरी आसपाक जाय अशें सांगिल्लें. उपरांत एकाच वर्गांत 2 टिचरींनी 2 वेगळे वेगळे वर्ग चलोवचे न्ही अशीय सुचोवणी तांणी दिल्ली. पूण सरकारान आजून एकूय सुचोवणी लागू करूंक ना अशें एदुआर्द म्हणटा. The Diocesan Society of Education should shift from teaching primary education in the English medium to either Konkani and Marathi. That's what they must do. While you are saying this, the level of education and quality of education in government official primary
schools is not very high. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. नावेलीच्या लोकांक येरादारीची चिरंगट, रस्त्यावयले सिग्नल चलनात आणि हालींचोच सबवे वापरपाक मेळना म्हूण साबार त्रास जातात. ह्या सबवेत पावसाक रोखडेच उदक भरता. रोखडोच तांकां सबवे वापरपा खातीर दिवचो अशें लोकांनी मागलां. गोंयांत पावस सुरू जाता थंय आसा आनी नावेलेच्या सबवेत पयल्याच पावसांत उदक भरला. महामार्गाचेर येरादारी चालूच आशिल्ल्यान लोकांक आनी खास करून विद्यार्थ्यांक रस्तो क्रॉस करपाक त्रास जातात. हो सबवे सारको करूंक ना म्हूण थळव्या आमदारान संबंदीत अधिकाऱ्यांक दोशी थारायल्यात. This is sent by Chief Minister's office giving the report regarding the traffic chaos and the underground subway. Now if you see on this report, it is signed by Assistant Engineer and this is forwarded to me by the office of the Chief Minister that the work is done. If you go and see down there, even though we had made at our own cost the subway functional, today it is totally dysfunctional. एवरी टायम उदक वता. आतां मान्सून पयलें पावसाच्या पयलें सुद्दां उदक वतालें. आमी सजमले PWDचे म्हणून PWD इंजिनियराक बी हाडून फूल पायपलायन चेंज केली तरी उदक येवपाक लागलें. रिलायन्स जिओन थंयसर अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक मेशीन घेवन ड्रिलींग केलें आनी दे हॅव डॅमेज द वॉल. आतां रिलायन्स जिओच्या सगळ्या मनशांक हाडून आमी सांगिल्लें मायेच्या 15 तारखेक सगळें रेक्टिफाय कर, रिपेर करा म्हणून. ती साबवे उदक भरता, इवन रोड डॅमेजीस आहा, आजून करूंक ना. सो हांव सरपंचाकूय आमी रिक्वेस्ट केला. आतां आमी तांकां फायनल नोटीस धाडटा रिलायन्स जिओक हेजें सगळें कॉस्ट आख्या साबव्याचें तेमी भरचें म्हणून आनी ऑथॉरिटीन बी हेजेर लक्ष घालचें. जेन्ना साबवे बांदलेली तेन्ना ताजें काम बरे क्वॉलिटीन जावंक ना आनी ताजें विदावट कन्सल्टंट नासतना तेमी तें काम केल्लें आसतलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक त्या खातीर जेन्ना येयलोले वचतात पावसाक आमकां उदक येता आनी पावसाक उदक आयलें म्हणटरी साबवे आमकां यूज करपाक मेळना. आतां जुन्यांत पावस कमी जाल्ल्यान आमी 2 फावटी पंचायतान पंप लावन तें उदक सुकून काडलां आनी अशें करून आमकां एच एंड एवरी टायम आमी सुकोवपाक तें शकपा न्हू. दिस इज लॉस टू द पंचायत आमकां. सो आमी जे ऑथॉरिटीज जे साबवे पट बांदलेली तेंचेर रिक्वेस्ट मारता ती रिपेर करची ताबडतोब करून आमकां ती लोकांक यूज जाता ते भशेन करपाक जाय. नावेलीच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. कितलोसोच तेंप जालो वास्को ते केरळ रेल्वे सुरू करची अशी मागणी आशिल्ली. गोंयांत येवन स्थायीक जाल्ल्या 1 लाख मल्याळींनी ही मागणी केल्या. सप्तकांतल्यान एकदां वा दोनदां वास्को ते तिरुवनंतपुरम रेल्वे घालची आनी वास्को ते एर्नाकुलम सप्तकांतल्यान 3 फावट रेल्वे घालची अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑल गोवा मल्याळी असोसिएशनान केल्या. All ministers and railway ministers and their reply also come. They are considering and they are doing that thing. And lastly, we got when Mamata Banerjee was the railway minister. She was in the parliament. One direct train from Moscow to Kochi, but it is not started. And we got a confirmation letter from that time's deputy minister. He also wrote to us directly that it is going to start immediately after that track is ready. But still it is not ready. It is already sanctioned. We are demanding for that train only once it is approved in the parliament. That just to start. That is what our demand immediately. And no flight also from here, no road, by road also no chance to get. ही मागणी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याच्या कानार घालपाचें उतर दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकारान दिलां. बिरेस्तारा मुरगांव नगरपालिकेन नवे गार्बेज कॉम्पॅक्टर्स घेतल्यात. ताचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. See, so far as this train is concerned, in fact, the issue has been raised with the Honorable Railway Minister. There are certain issues that have been raised by the Railway Board and the Department also. In fact, we are in the process of sorting it out. So I'm quite confident that in some time the train will be started. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामाउपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाचें पायलिंग करपाचें काम चालू आसा. ताका लागून ते रावतात त्या बिल्डिंगांक वेरो गेल्यात अशी कागाळ वास्कोच्या लोकांनी केल्या. जेन्ना पायलिंगाचें काम चालू आसता तेन्ना पुराय भोंवतणचो वाठार आनी तांच्यो बिल्डिंगी हालपाक लागतात अशी कागाळ तांणी केल्या. बिरेस्तारा सकाळी वाडेचे लोक नगरसेवक नंदादीप रावताच्या सांगतान मुरगांवच्या मुखेल अधिकाऱ्याक आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे
शिपयार्डाचें काम मुरगांव पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रा खाला येनाशिल्ल्यान हो प्रस्न उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन धाडला आनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाक ते तांचे सांगातान पळोवणी करतले अशें मुखेल अधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान सांगलें. जर काम बेगोबेग बंद उडयनात तर रस्त्यार येवपाची शिटकावणी नगरसेवक नंदादीप रावतान दिल्या. I have already referred this matter to the deputy collector and have also requested him to have a joint inspection and accordingly submit a report to the district magistrate collector south immediately today because we should avoid all such of precautions. कॉमर्शियल एरियाज आहा, शॉप्स आहा, सगळ्यांक क्रॅक्स येयल्या आनी इवन स्लॅबाचे कुडके वयल्यान पडल्या. काल हांव विथ आमचो म्युनिसिपल इंजिनियरान जे इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां इन्स्टंट स्टॉप करपाक म्हूण सांगलें आमी काम. तरी सुद्दां तेंच्यांनी आयज सेम प्रोसिजर चालू केला. काम चालू आहा. आयज चड पावस नासल्यान तेंच्यांनी आनी फोर्स फास्ट काम करतात, तेजा स्पीड मारून काम करतात आनी लोकल्सांक खूब त्रास करतात. शिपयार्डात कन्स्ट्रक्शन येयलोल्या केरलाचे पण माता मेरी म्हणून ते इतले भितर गेले एक्सिबिशन करून रेंव काडले तेणी आनी वयल्यान आतां पायलिंग करता. पायलिंग करून जमनीक इतलें वायब्रेशन जालां की बिल्डिंगाचे कन्स्ट्रक्शनाचे हे आमचे पोन्नी बिल्डिंग आहा तेजी हें पडटा, बेतो पडटा सगळो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोमारच्यान मुरव नगरपालिका फुटपाथांचेर बसपी विक्रेत्या आड कारवाय करतले. वास्को फुटपाथांचेर ते विक्रेते बशिल्ल्यान लोकांक चलपाक लेगीत वाट मेळना. दिसभर हे विक्रेते फुटपाथ आडावन बसतात म्हूण साबार लोकांनी कागाळ केल्ली अशें मुखेल अधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान सांगलें. तशेंच आयल्या दिसा ह्या फुटपाथांचेर विक्रेते बसतात तांचेर खर कारवाय करची म्हूण गोवा फर्स्ट हे बिगर सरकारी संस्थेन मुखेल अधिकाऱ्याक निवेदन दिल्लें. Market footpaths have been encroached by some vendors. I have already directed my staff to conduct a encroachment drive due to the Eid Muslim brothers, they are there. Because of them, I have deferred the drive and it will take place from Monday or Tuesday onwards. But before that, my staff are already on the field, making them aware, telling them to stop the encroachment, remove the encroachment, whatever they can. So I am giving them chance up to Monday. आता आमची वास्कोची पॉप्युलेशन डे बाय डे इन्क्रीज आसा आणि सिमिलरली व्हेकल पॉप्युलेशनूय वाडता. सो वास्कोकारांनी वास्कोकारां कडेन ऑप्शन ना की तेंच्यांनी खंय चलपाचें एक्झॅक्टली फुटपाथार चलपाचें की रस्त्यार चलपाचें. सो आमी ऑलरेडी COक रिक्वेस्ट केला आनी CO हॅज गिवन मी अ कमिटमेंट सेईंग दॅट हो ईद जाल्या उपरांत तो फुटपाथ एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह करतलो आनी आमी इतलेंच मागता की ही शूड बी ऑन हीज वर्ड्स वॉट ही हॅड सेड टू अस. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.